Ladies and gentlemen, I congratulate my friend Dr. Ketan Bhatekar on this special day of his completion of 2 years of his Spark Park Physiotherapy Centers. I am really happy that Dr. Ketan Bhatekar and his team are working hard to keep the people fit and fine. This conference will surely give physiotherapy and physiotherapists opportunity to spread their importance in healthcare. I will sure that Goa is promoted as a athletic destination which will attract tourists to Goa and will also help promoting tourism. I request Dr. Ketan to take a lead to make Goa as an aquatic destination. I welcome all the delegates for his conference and wish you all a healthy and happy stay in Goa. सायन्स तातूंत ज्यो वस्तू नॉर्मली तुका क्युअर जावंक शकना त्यो फिजिओथेरपीन जाता आनी एक्वा जी आहा ती एक आतां सामकी एक एडवान्स्ड सायन्स जाल्ली आहा. डॉक्टर केतन भाटेकार हाजेर खूब करता. एक देशान एकूच अशें क्लिनीक जें वॉटर क्लिनीक आहा एक्वा क्लिनीक आहा तें गोंयांत फकत एकूच आहा. गोंयांत एक आहा आनी देशान एक आहा. म्हणटकर अशें दिसता की गोंय एक देशाक दिशा दाखयता आनी ताचे खातीर ताका सपोर्ट करपाची गरज आहा. हांव पर्सनली थंय बरो जाल्लो आहा. खूब दुसरे राजकारणी दुसरे आमचे अगेन्स्ट पक्षाचे खूब पक्षांचे लोक वचून थंय वचून तांणी पळयलेलें आहा फिजिओथेरपी कशी मदत करता ती मनशाक. रिकॉग्निशन म्हणटा तांचें एक इंडिपेंडंट फिजिओथेरपी कावन्सील जावंक जाय. सरकारान ताका मान्यता दिवंक जाय. हाजे खातीर ताणें एक पयलें स्टेप मारिल्लें आहा. आमचो राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर आहा विश्वजीत राणे ताकाय इन प्रिंसिपल तें एग्री जाल्लो आहा तो. हांव देवा कडेन मागता की बेगिनतल्या बेगीन आमी तांकां दिवंक मेळूं. करपाचें कारण इतलेंच की जाता तितले स्पेशल भुरग्यांक आमकां मदत दिवपाक जाय आनी एक्वेटीक थेरपी नंतर आमी करून लास्ट 2 वर्सां खूब स्पेशल भुरग्यांक मदत जाल्या. आनी श्री विजय सरदेसाय सर आनी श्री मनोहर बाबू अजगांवकर सरान तो आमकां प्रकल्प हाड म्हणून सांगलो आनी त्या प्रमाणे ते आयले सुद्दां आनी तांच्यांनी स्पेशल भुरग्यां खातीर हो प्रोग्राम सुरवात केला. आमकां गोंया हे इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनान फिजिओथेरपी आनी एक्वा थेरपी हे फुडें व्हरपाक जाय.